आमची दारून दाखवा घालूया सर्वेस्परा मुखारिया दाखा दिमासूया दोतीर करून आमची दारून दाखवा घालूया आखी प्रीतुमचा संसार ताच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97वी पुण्यतिथी तयारीच्या 8व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेलान खोल देवीक अनुभवांतल्यान आनी तरेतरेच्या लोकां बरोबर चलून शांतीचे धिरादीक गोवाय तयार केले. अनितीक, हिंसा, भ्रष्टाचारान, वेगळोचारान, पिडेन असल्या तरेकवार वायटाच्या बारान चेपलोल्या पासत गरज पडल्यार आपलो जीव लेगीत दिवपाचो आमी आयज खेरीत उगडास करता. जेजून दुबळ्या धाकट्यांचो आनी समाजाचे देगेक आशिल्ल्यांचो खेरीत हुस्को धरून ह्या तरेकवार परिस्थितीचेर ताणें निशेध मारलो आनी देवा दयाळेचो रूपकार जालो. हें जेजूचें मिसांव पवित्र सोबेन आनी कांय काळजीदार भावा भयणांनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना आपलें केलां आनी धिरान तें फुडें व्हेलां. वेगवेगळ्या धर्मां मदें संवाद करून शांतीची आनी उदरगतीची पावलां मारून आनी हेर डायसिजीच्या धर्मीक आनी समाजीक कार्यांनी मिसळ जावन शांतीचे मिशनार जावंक आमी फुडें सरूंक बापाची कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, मान्यवंत आग्नेलाचो जायतो मोग आमच्या काळजांनी आसा. ताकाच लागून आमी हांगासर आयल्या. तो एक भागीवंत मनीस आनी शांतीचो मिशनार. आमच्या जिविताचे नदर मारीत जाल्यार जायते पावटी आमी शांतीची मनशां जावंक नान. जायते पावटी घोडे आमी झगडीं केल्यान, घोडे केस्तांवांनी आमी रावल्यान ओ बोगसोण्यांत रावल्यान. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून त्याच दोनया देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बुवड अपराध. हे पासत भागीवंत सोरांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरा म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पोरवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थूया. सोर्वेस्पोरा शांतीच्या बापा, शांती समाधान कोत्तात तांकां तूं तुजी भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलें. खोरे आनी शास्वत शांतीची बुनयाद जाता तसली नीत स्थापूंक निरोंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचो. भावा भयणीनो, 3 म्हयने उपरांत एलेक्झांड्रियांतान आयलोल्या आनी त्या जुंव्यार हिंवाचो काल सारलोले एका तारवार आमी चडल्या. चोवले देव ही ताची कुणां आसली. आमी सिराकुजाक तोडीक लागल्या आनी 3 दीस थंय रावल्या. उपरांत तोडी येवशिल्ल्यान वचून आमी रेजिमाक पावल्या. एका दिसा उपरांत दोखिणीचें वारें मारलें आनी दुसऱ्या दिसा आमी प्युतसिलाक पावल्या. हांगा आमकां कांय भाव भयणी मेळ्ळीं आनी तांचे मदें 7 दीस रावून आमकां खुशालकाय भोगली आनी शेकी आमी रोमांक पावल्या. थंय भाव भयणीक आमची खबर मेळ्ळी तेन्ना आपिसाच्या बाजारांत आनी 3 गाडयां लागीं ती आमकां मेळूंक आयली. तांकां पळोवन पावलून देवाक आर्गां दिलीं आनी धीर घेतलो. आमी रोमांक पावतूच एका खासगी घरांत रावूंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 2 आख्खी वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोल नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सुम्या जेजू क्रिस्ता विशीं चिकोण दितालो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेंपण फांकयलें. जबाब परतून म्हणुया. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेंपण फांकयलें. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेंपण फांकयलें. इस्रायेलाचे कुलयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. राष्ट्रां मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेंपण फांकयलें. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गुणगुणोन सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. राष्ट्रां मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेंपण फांकयलें. किनाऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाखाणी कोर. जबाब. राष्ट्रां मुखार सर्वेस्परान आपलें बरेंपण फांकयलें. उद्गार सगळीं उबी रावया. आमी तुका वाखाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी वळखून घेता. धर्मदूतांचो मोहिमेवंत जोमो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. लोकांच्यो उरपुंजो पळोवन जेजू दोंगरात चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे सीस ताचे सरशें आयले. तेन्ना ताचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कुशे मनान गरीब ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणान तांनेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाल ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सोस्काय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमालो सोंसतात ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां आपणानीत, तुमकां दुमालो दीत आनी सगल्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. देवाचें उतर हें. देवाची बरोबर. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता आसतना म्हज्या जिवितांतली एक धाकटुली घडणी तुमकां सांगता. कांय तेंप फाटीं घडलेली खबर. एका आयतारा भुरग्यांचें मीस करूंक हांव एका इगोजेन गेलो. भुरग्यांची दोतोन काबार जालोली आनी आतां दोतोन काबार जाल्या उपरांत भुरगीं सगलीं मिसाक आयलीं. पवित्र मिसाचे भेटेन बरे भाशेन वांटो घेतलो. मीस जाल्या उपरांत जायतीं भुरगीं आयलीं म्हजेशीन बेसांव घेवंक, ओडकूंक, जाप करूंक. आनी मागीर भुरगीं सगलीं घरा वचोंक वाटेक लागलीं. हांवूय इगोजेकच्यान भायर सरलो आनी भुरग्यांक ओळखितालो भायल्यान. एक चेडो आनी एक चेडूं बाराबोर रावल्यान. तांकां हांवें देखलीं, पळयलीं, वळखिलीं तांकां. तुमी भाव भयण काय म्हणून विचारलीं. तेन्ना ते चेडवान म्हाका सांगलें, फादर तो म्हजो बापूल भाव, तो म्हजो काजन आनी म्हज्या मामीक आमी रावता, ती येता आमकां व्हरोंक. आनी भुरग्यांशीन मातशी चाकाटां मारूंक म्हाका खूब आवडटा, बरें दिसता. मातसो रावलो उलोवंक तेंचेशीन. आनी अशें उलयता उलयता हें चेडूं म्हाका सांगूंक लागलें, फादर ओ बापूल भाव म्हजो, ओ बाबा, ताका घरा जायतो मार पडटा, जायतो मार पडटा ताका. आनी जालें कित्याक रे बाबा म्हटलें, कित्याक मार पडटा तुका? मोस्तेपणां बाकोत्ता चड. तेन्ना तो म्हाका सांगूंक लागलो, फादर कितें मोस्तेपण, कितें म्हूण सांगो तुका फादर? म्हजी मामी आनी म्हजी शामाय तांचें मोदें पडना फादर. सदांच झगडीं खेस्तावां, मामी आनी शामायचें मोदें दीसभर झगडीं खेस्तावां. आनी हांव एकलोच चेडो फादर, हांव एकलोच भुरगो घरांत. म्हणटकूच हेंची झगडीं, हेंची मारामारी आनी हांव पडटा मागीर मोदें. म्हणटकूच हांव घरा येत जाल्यार मातशें कितें धाकटें निमीत पासून मेवलें, म्हाका सारकोच बोडय बोडय मागीर मार पडटा. काल पासून म्हणटा बॅग आनी खंय दवरलें, भितर रुमान दोचे सुवातेर मार पडलो म्हाका. केन्ना कितें रोप आनी कितें थंयसर दवरलो ती मार पडटा. आलमार चुकोन उकटी उरली मार पडटा आपणाक. जाय तो मार आपूण घेता घरान, पूण आपलो गुन्यांव तसो ना. तेंची झगडीं जाता, मामी म्हाजेर राग काडटा. आनी इतलें आमी उलयतालीं तेन्ना म्हणसर ह्या चेडवाची आवय पावली. आनी चेडवान रोखडेंच मांयक सांगलें, बाबाची खबर फादरीक सांगला म्हूण. आनी तेन्ना ह्या चेडवाची आवय म्हाका आनी फुडें सांगूंक लागली, फादर तेंच्या घरान बरें चलना, झगडीं केस्तांवां आनी तेकाच मागीर सगळो मार पडटा. तेकाच लागून आमी चिंतलां ह्या भुरग्याक खंय तरी बोर्डिंगान घालूंक. कित्याक हो ताचेर परिणाम जायत म्हणून आमकां भिरांत दिसता. ह्या भुरग्याचे चुरचुरे दिसले म्हाका, बरें दिसोंक ना. पूण प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज ही आमची वस्तुस्थिती जावन आसा. दीस इज द रियलिटी टुडे. आयज आमचें मोदें शांती ना, उचांबोळाय. आमच्या गोराब्यांनी उचांबोळाय, शेजाऱ्यान उचांबोळाय. आमच्या समुदायान झगडीं केस्तांवां फूट पडलेली आसा. आनी आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता की आमी की पाद आग्नेलान
आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आनी दुसऱ्या सांगाता भोवन शांतीचे दूत, शांतीचे मिस्योनार तयार केले म्हणून. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, खरेंच पाद आग्नेल एक शांतीचो मनीस, शांतिकायेचो मनीस जावन आसलो. ही वॉज अ पर्सन ऑफ पीस. आनी हें ताच्या जिविताचे चालीन आमी पळयता. एक घडणी सांगता पाद आग्नेलाच्या जिवितांतल्यान. तो खंय एक दीस ताच्या शेजाऱ्याक थंयसर दोगांक खंय शेजान्यो झगडटाल्यो आनी व्हडल्यान आवाज तांचो, मारामारी तांची. आनी झगडीं कोत्ता कोत्ता एकली शेजान खंय गाय सोंग लागली दुसऱ्या शेजान्नीक. आनी पाद आग्नेलाच्यान हें सोसूंक जायना जालें. तो उठून गेलो खंय थंयसर त्या शेजानीगेर गेलो, खंय तेच्या घरान गेलो, थंयसर दिमी घालून रोजार मागणें केलें. कसलें रोजार मागणें? ती पळय गाय सोंता त्या पातकाचें बोगसणें पाद आग्नेलान मागलें. आनी त्या वस्तूर एक लॉस जाली खंय मागीर. आनी तेणें मागीर तें करपाचें सोडलें. प्रितीच्या बाबडीनो, सदांच ताका शांती जाय आसली पाद आग्नेलाक. ताची आमी भोक्ती करूंक येता हिंगासर. पूण हेंच तो आयज तुका आनी म्हाका शिकयता, शांतीचे दूत जावंक, टू बी मिशनरीज ऑफ पीस. आनी घडणी सांगलेली आसा पाद आग्नेलाच्या जिवितांतली. एके फिरगोजेन फूट पडलेली लोकां मदें, बरेंपण नाहलें. आनी पाद विगार बाबडो जायते उपाय घेतालो बरेंपण हाडूंक. पूण कितेंच केल्यार लोकां मदें ह्यो फुटी आनी हें बोगसणें वायटपणान लोक चलतालो, दुस्मानकायेन चलतालो. देखून पाद विगारान खंय पाद आग्नेलाक रिक्वेस्ट केलो, पाद आग्नेल तूं यो आमचे फिरगोजेन, आमच्या लोकांक मातशी शिकवण दी आनी तांकां आदार कर, एकवोट हाड तांचे मदें. पाद आग्नेलान खंय एक्सेप्ट केलें. मिसांव करूंक तो गेलो ते फिरगोजेन आनी प्रवचन केलें, कुमसारां दवरलीं. लोक फुडें सरोच ना खंय. कुमसाराक पासून भोव थोडीं जाणां आयलीं, दादले भोव थोडे. आनी देखूनच मिसांवाचो निमाणो दीस, रितीराचो निमाणो दीस पाद आग्नेलान खंय लोकांक सांगलें, आपूण आयल्लो हिंगासर पूण तुमचो कांय आपणाक रेस्पॉन्स मेळना. इतलें आपूण मागणें कोत्ता तुमचे पासत, इतलो त्याग सॅक्रिफीस कोत्ता, पूण तुमचे मदें आहलेल्यो फुटी, तुमचे मदें आहलेली दुस्मानकाय पयसावंक तुमी तयार नात. आपणाक दूख जाता म्हणोंक लागलो. आनी हीच दूख घेवन आपूण परत आपल्या इगोर्जेक वेता. आनी तेन्ना खंय ताचो शर्मा आयकून, प्रवचन आयकून लोकांचें काळीज मोवाळ्ळें आनी त्या गांवांत पोत्तून एक वोट जालो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पाद आग्नेल सगल्याक शांती विस्तारूंक, बरेंपण विस्तारूंक वावुरलो. एंड दीस इज अ प्रिंसिपल ऑफ द गॉस्पल. देवाचें उतर हेंच शिकयता आमकां, शांतीची मनशां आमी जावंक, शांतीची हातयारां आमी जावंक, शांतीचे दूत आमी जावंक. आयच्या शुभ वर्तमानान पासून आमी पळयता जेजू भाग्यां म्हणटा पळय ती आमचे फुड्यान दवरता. द बिएटिट्यूड्स, ही तत्वां आमचे मुखार दवरलेलीं आसा आमची क्रिस्ती जिवीत जिवंक. आनी ही भाग्यां जेन्ना जेजू आमचे मुखार दवरता, एक खेरीत वस्त तो सांगता. कितें म्हणटा? शांती कोत्ता तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. शांती कोत्ता तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. जायते पावटी प्रितीच्या बाबडीनो, शांती कोतचे सुवातेर आनीक उजो घालता हांव, आनीक पेटोवन घालता हांव. शांती कोत्ता तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. हो जेजूचो संदेश तुका आनी म्हाका आयज. आनी तेच भाशेन पयल्या वाचपानूय बागेवन पावलूची खबर आमी आयकली. 2 वर्सां बागेवन पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आनी जो लोक येतालो तांकां सगल्यांक मोगान घेतालो. ती खंयच्याय धर्माची जावं, खंयच्याय जातीची जावं, खंयच्याय कातीची जावं, तो तांकां मोगान घेतालो. आयज शांतीचे मिस्योनार जावंक आमकां जोड एकल्या गरज आसा. प्रितीच्या बाबडीनो, जायतीं जाणां आयज शांती पासत वावुरतात. दे आर वर्किंग फॉर पीस इन द वर्ल्ड. आयज थोडे डॉमेस्टीक वायलन्स चलता, वायटपण चलता फामिलीनी. थोडीं जाणां मिस्योनार थंयसर वावुरतात, वावर कोत्तात टू ब्रिंग पीस इन द फॅमिलीज. जायतीं जाणां थंय वावर कोत्तात. समाजांत आमच्या शांती हाडपाक, बरेंपण हाडपाक जायतीं जाणां वावर कोत्तात. आयज तांचे पासत आमी मागुया. वी हॅव टू प्रे फॉर द मिशनरीज ऑफ पीस टुडे. आनी आमचो पाप साहेब फ्रांसीस तो व्हडलो शांतीचो मिस्योनार. कितल्या देशांनी ताणें बरेंपण हाडलें, लोकां मदें बरेंपण हाडूंक ताणें प्रयत्न केलो. आनी हो पाप साहेब फ्रांसीस शांती वयर तो जायतें सांगता. तो 2च वस्तू तुमचे मुखार हांव दवरता. जस्ट 2 थिंग्स वॉट पोप फ्रांसीस इज सेंग. पयले सुवातेर पाप साहेब फ्रांसीस आमकां अशें म्हणटा, पीस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड बट रिक्वायर्स आर एफर्ट. शांती म्हणटा देवाचें देणें आमकां, पूण आमी प्रयत्न करूंक जाय शांती हाडूंक, बरेंपण हाडूंक. वी हॅव टू मेक एफर्ट्स. आनी तेच भाशेन तो म्हणटा, पीस शूड बी द लँग्वेज वी मस्ट स्पीक.
आमची भाशा इंग्लीश कोंकणी हिंदी न्हू पूण शांती जावंक जाय जी उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता शांतीची उतरां जावंक जाय बरेपणाची उतरां जावंक जाय जायते फावटी एक दोन उतरांक लागून आखी दुस्मानकाय सामकी पोत्तून सुरू जाता वायटपण निर्माण जाता आमचे मदें तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज पाद आग्नेलाशीन मान्यावंत पाद आग्नेलाशीन आमी आयल्या हांगासर ताची खेरीत मोजत आमी जोण एकल्याक मागुया तो शांती पासत वावुरलो आमी शांती पासत वावरुया आनी जोरी तर आमची समुदायान फुटी पडल्यात आमच्या गोराब्यान फुटी पडल्यात आमची फिरगोजेन फुटी पडल्यात नव्यान जोडूंक आमी प्रयत्न करुया आनी लेट अस गिव अप दीस इगो क्लॅश बरेपणान आनी एकामेकाचें बरें चिंतून आमी आमचें जिवीत फुडें व्हरुया देवाचेर पातयेवन रावया हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसांतल्यान खेरीत देवाची कृपा आनी पाद आग्नेलाची विनोणी आमा जोण एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावया थोडींच आमची मागणी आमच्या देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक क्रिस्ती बावाट्याची तत्वां शिकयतना जिवितान येतोले आटे विटे आनी अन्यायाक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी बरवाशान बोलोली मनशां जावंक शिकयल्यार पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. चेडवां व बायलेक समाजान फावो तो मान आनी रेस्पेद दिवंक आनी ताचेर आड जातोले अत्याचार पयस करूंक दर एका मनशान प्रयत्न केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोंदे चलोयतल्यांनी आनी कोचेरींनी वावुरतल्यांनी आपल्या हाताकार वावुरतल्यांक मानान लेखूंक आनी तांकां फावो ती मजुरी दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. ह्युमन रायट्स आनी तोरेचे समाजीक वावर कोतल्या आमच्या भावा भयणीक सरकारान आनी तशेंच आमी सोमेस्तांनी आमचो तेंको दिवन समाजान बरेपण हाडूंक वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. मोगाळा दुनिया थोडींच आमची मागणी तुज्या आदीन आमी केल्या ती तूं स्विकार कर. आमच्या काळजा मोनाचे ओत्रेक दुनिया तूं जाणोय पाद आग्नेलाचे विनोणीन हें सगलें आमकां फावो जावंक तुजो आदार आमकां जोण एकल्याक मेळूं ही आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Thank
तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर्वेस्पोर आमच्या राया आनी शांती दिनारा शांती आनी एकवट खुणायतल्या देण्याच्या रुपान तुज्या पुताचो योद्न आमी तुका भेटयता. हें बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें एक चीत आनी एक मन घडून हाडूं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्वेस्पोराक आयुबाता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Voivoše ami koruk favo. सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्व पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दल भार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडले. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोठुया. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अकी प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोळ्या बापा आनी सगळ्या निका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पोती जुजे बागीवंदोन दुथा आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलां तें मागणें सगलीं बराबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आयच्या दिसा तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोजियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दिवया देवाचे शिली संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिली संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिली संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सासनाचे जिवीत सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आनी म्हजे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हो जावन आसा जिवो जेजू आमचो सोमी आमचो दोनी आमचो देव जो आयच्या दिसा मान्यावंत आग्नेला भाशेन आमी शांतीची मिस्योनारां शांतीचे दूत जावंक सोर दुस्मानकाय वायटपण ओ बोगसणे काबार करूंक आमकां केरीत उलो कोत्ता ह्या आमच्या देवाक शेवंक आयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्यात म्हजे भितर येवचें म्हण म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, तुज्या पुताची कूड आनी रोगोत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मोदें बाळगूंक आनी ती सोमेस्तांक पावोवच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां भोर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव आयज मुखेल यादनिकाक दिनवासूंक सोदतां. फादर सेविल अंताव गिरी, मोंतगिरी, तुमी आयकलां आसतलें. थंयसर तो आपली सेवा दिता इस्कॉलांत जावं मागण्याच्या सगळ्या सेवा धर्मांत. खेरीत भाशेन मंगळाराक तांचे मागण्याचो सेवा धर्म आसता सांत आंतोनीचो. थंयसर जायतो तो वावुरता पेखोणी दिवंक जावं दुसऱ्या येरा कार्यांनी. तर आमी फादराक दिनवासता. आयज आमकां देवाचें उतर तुवें मोडलें आनी हें मीस भेटयलें. गेल्ल्या वर्साक फादराक हांव म्हणटालो यो, पूण घडोना. आतां शेकी तो आमचे मदें पावलो. देव बरें करूं फादर. आनी तुज्या सगळ्या कार्यांत तुका येस हांव दितां. कांय कळोवण्यो मानेवत आग्नेलाच्या फेस्ताच्या दिसा तुमची केरी इंतेसांवा पासत मिसां तुमच्यांनी ऑफिसांनी दिवं येतात. कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात. आमच्या पिलारचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणींत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बर्सीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. आयज सकाळीं एक ब्लड डोनेशन कॅम्प मिशन सेमिनरींत चलता. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां आसूंक जाय. जांकां आपलें रगत दिवपाची खुशी आसा थंयसर वचून दिवंक जाता. पूण एक बरो नस्तो तुमी करूंक जाय वेचे पयलीं. तुमचें रक्तदान जातलें तुमच्या घरचेवंतांक देणें. ह्या वर्सा आमी सिमिनारीच्या थियोलॉजी हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वचून जेजूचें शिव वर्तमान परगडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनान दाखयल्या. मागता सगळ्यांत तुमी थंय वेळ काडून वेचे आनी तुमच्या मिशनारी पुतांचो वावर तुमी थंय अणभवूंचो. वाडोळ्यांचो इश्ट हें एक सातोळें दर ब्रेस्तारा पिलारची संस्था उजवाडायता. तुमच्या सुस्क्रिस्तांवाच्या आदारान हें कोंकणी पत्र तुमच्या आदारान पिलार संस्थेचो वावर फुडें व्हरूंक सहकार मेळटलो. वारड्यांचो इश्टाचें सुस्क्रिस्तांव दर वर्साक फकत 250 रुपया. नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर मानेवत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाक ताच्या मनाक सांजेच्या 7 वाजता फादर आग्नेल इश्कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर म्हूण एक फुकट तियात्र जातलो. तुमकां कोणाकूय पांडलाचो फुलांचो कोर्स दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवं येता. जोएला सुवारीस बालकुम थाने वेस्ट थंयसर थावन बरोवन आपल्याक मेळ्ळो उपकार बरोवन सांगता. हांव आनी म्हजो घोव वर्सभर भुरग्याक जल्माक हाडूंक प्रयत्न करतालीं. भुरगें जायनासलें म्हूण डॉक्टरान एक टेस्ट करूंक लायलें. 2023 ओतुंबरांत हें टेस्ट केले उपरांत गमून आयलें की म्हजे दोनूय फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक जाल्यात. घरा वचून आमी खूब रडलीं आनी मागलें देवाशी आमकां एक उपाय दाखय म्हूण. दिवालीचो म्हयनो आसलो. म्हज्या एका माश्यानान सांगलें पिलार मानेवत आग्नेलाची नोवेनां चलतात. जायत्यांक थंयसर मागलेले उपकार मेळटात. काळजांत बोरवासो धरून आमी पिलार वचून एक नोवेन केलें आनी मुंबय आमी परत परतुलीं. मुंबय आयले उपरांत रोखडेंच प्रेग्नन्सी टेस्ट केलें पूण तें नेगेटीव आयलें. जानेराच्या 1 तारखेर 2024 वर्सा सकाळीं आनीक एक पावट हांवें प्रेग्नन्सी टेस्ट केलें. टेस्ट केले उपरांत हांवें पयलें एक तांबडी लायन आयली. म्हाका दिसलें परत नेगेटीव आयलें म्हूण. म्हजे दोळे दुखांनी बरोवन आयले पूण हांवें दोळे पुसून परत टेस्ट किट हातांत घेतल्यार 2 पोरजोडीत तांबड्यो लायनी दाखयतालें. खुशालकायेन बरोवन हांव घोवाशी धांवलें. खुशालकायेचीं दुकां थांबनासलीं. आमी थंयचे थंयच देवाक आनी मानेवत आग्नेलाक आर्गां दिलीं. गोरबेस्तपणाच्या रस्त्यार आडकोळ्यो आयल्यो पूण हांवें आनी घोवान भावार्थ दवरलो. ऑगस्टाच्या 30 तारखेर ह्या वर्साक नॉर्मल डिलिव्हरींतल्यान म्हाका एक बाबा जल्माक आयलो आनी
आमी आनी आमच्यो फॅमिल्यो कितल्यो म्हूण खुशाल जाल्यो. दिवालीच्या दिसांनी आमी परत गोंय येवन आमच्या बाबाक मानेवंत आग्नेलाच्या पांयांशी दवरलो. ताचे उद्देशी आमकां ही व्हडली मिलाग्र फाव जाली म्हूण एका वर्सा भितर मेळ्ळेल्या ह्या देण्या खातीर देवाक आनी मानेवंत आग्नेलाक आमी कितलेंय दिन वाचल्यार पुरो ना. मानेवंत आग्नेलाक बेगीनूच आल्ताराचो मान मेळूंक आमी मागता. सगळीं आमी आतां उबी रावन आमची खासगी उपकार जांचे पासून आमी मागूंक आयल्या सगळे आमची इंतेसांवां मागणी देवा मुखार घालुया. हे मागणें म्हणून उपकार मेळूंक मागणें ही स्क्रिनीर मागणें आसा म्हणटकूच सगळ्यांनी आमी एका आवाजान व्हडल्या आवाजान हें मागणें आमी करुया. म्हणुया, सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या बिचून काडलेल्या सेवका उद्देशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान थावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुभवी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक बागीवंताचो मान मेळूंक आतां आमी त्याच व्हडल्या ताळ्यान मागणें करुया. सगळीं बरोबर. ओगणीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरची आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोदी कोर आमचे पासून पिडेवंतांचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. शेवटाच्या आशिर्वादाक आमच्यो तकल्यो बागावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा जोण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Doy de